प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 12वो विसवूर वोड 8 ते 12 पर्यंत. लूक chapter 12 verses 8 to 12. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तुमकां सांगता, मनशा ओळचीर कोणूय म्हाका मानून घेतीत जाल्यार तांकां मनशाचो पुतूय देवाच्या दुता ओळचीर मानून घेतलो. पूण कोणूय मनशा ओळचीर म्हाका मानून घेना जातीत तांकां देवाच्या दुता ओळचीर हांवूय मानून घेवचो ना. आनी कोण मनशाच्या पुताचेर आड कितेंय उलयतीत देव तें तांकां बक्षितलो. पूण कोण पवित्र आत्म्याची निंदा करतीत जाल्यार देव ती तांकां बक्षिचो ना. तुमकां देवस्थानांनी आनी नितीदारां वो अधिकारां मुखार व्हरतीत तेन्ना कसो आनी कितें जबाब दिवचो वो कितें उलोवचें तें हुस्को धरिनाकात. तर तुमी कितें म्हणूंक जाय तें पवित्र आत्मो तो वेळेतूच तुमकां शिकयतलो. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आयकलां तातूंत जेजू आमकां म्हणटा, हे 8वे वडीन तो म्हणटा, मनशां हुजीर कोणूय म्हाका मानून घेतीत जाल्यार तांकां मनशाचो पुतूय देवाच्या दुतां हुजीर मानून घेतलो. पूण कोणूय मनशां हुजीर म्हाका मानून घेना जातीत तांकां देवाचे दुतां हुजीर हांवूय मानून घेवचो ना. भाव भयणीनो, आमकां ह्या उतराची सजमणी मेळत जाल्यार आमी आयज थान जेजूक गोवायकी दिवपाक सुरवात करतले. खंयचोच देवाचें उतर परगट जाता, कोणूय देवाचें उतर शिकयता, कोणूय देवाचें उतर परगट करता, देवाचें उतर तांकां धाडटा, आमी केन्नाच देवाच्या उतराचेर आड वचिना. पूण भाव भयणीनो, आख्ख्या संवसाराच्यो वस्तू जेन्ना आमी आयकता, आमी आमच्या आमिगांक वा आमच्या सोयऱ्यांक हो जो लोक आमी संबंद दवरता तांकां आमी खोशी करून देवाचेर आड वेता. भाव भयणीनो, जेजू आमकां सांगता, मनशां हुजीर कोणूय म्हाका मानून घेतीत जाल्यार तांकां मनशाचो पुतूय देवाच्या दुतां हुजीर मानून घेतलो. म्हणजे कितें? जेन्ना भाव भयणीनो देवाचें उतर आमी आयकता, तें उतर पाळटा, आमी मनशां हुजीर जेजूची खबर आमी सांगता, आमकां देवाचो इतलो मोग हा की आमचें तोंड बंद दवरिनासतना आमी दुसऱ्यांक सांगता, आमची गोवायकी दिता. कोण जेन्ना गोवायकी दिता, कोण देवाचें उतर सांगता, तांकां आमी हे भाशेन उर्बेन आमी तांकां आयकता, आमी तांकां कसलो आदार जाय जाल्यार दिता. देवाचें उतर परगट करपाक, देवाचें नाच फुडें सरपाक जें आमी करूंक पावता तें आमी करता. तेन्ना भाव भयणीनो, जेजू म्हणटा, एक दीस हांवूय तुमकां मानून घेतलो. पूण भाव भयणीनो, जीं उतरां हांव आयज नवे वडीन म्हणटा तीं आमकां आमी खरें आमी कोत्ता जाल्यार तशें आमी आयज तान तें बंद करुया. कितें म्हणटा जेजू? पूण कोणूय मनशां हुजीर म्हाका मानून घेना जातीर तांकां देवाच्या दुतां हुजीर हांवूय मानून घेवचो ना. भाव भयणीनो, जेजू ह्या वेळार स्वर्गार आसा. तो आपल्या सर्गीच्या बाबाच्या उजव्याक बसला. थंयचो देवाचे दूत आसात. आनी जेन्ना जेजू सर्गीच्या बाबाच्या उजव्या कडेन बसला, थंयचो दूत आहात, तांकां ताची सेवा करतात, जे ते म्हणटा ते धाडटात आमच्या आदारा पासत. तेन्ना भाव भयणीनो, सर्गीचे दूत बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो इतले खुशाल जातात. पूण जेन्ना आमी देवा वयर आमी जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक सांगिना, आमी लॉस्ट आमकां बरें दिसना दुसऱ्या वचेर देवाचें उतर, देवाची बरी खबर सांगपाक. आमकां आख्ख्या संवसाराची खबर सांगपाक खुशी दिसता, पूण देवाचें उतर सांगूंक आमकां खोशी दिसना. एक दीस आमी रडटले, कित्याक जेजू आमकां नाकारतलो. तो म्हणटलो हांवूय तांकां मानून घेवचो ना. आनी तेन्ना खूब उशीर जातलो, कित्याक भाव भयणीनो, त्या वेळार आमच्यान कितें करूंक जायना जातलें. कित्याक आतां तेन्ना वेळ आसचो ना आमकां कितें आमचें मन बदलपाक. तेन्ना आमकां कसलें आमकां
देवाचें बोगसणें मागून आमचें जिवीत बदलपाक आमकां वेळ आसचो ना, कित्याक आमी तेन्ना मरोन आमी आमची झुट्टी जातली. तर आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या संवसारान आसा, आमी देवाच्या उतरान रिगून रावया. देवाचें उतर आमच्या दिसपट्या जिवितांत पाळून दुसऱ्यांक बरी खबर दिवपाक आमी वावरुया. आनी जें जेजून सांगलां, मनशा हुजीर आमी जेन्ना ताका मानून घेता, तेन्ना एक दीस तो आमकांय मानून घेतलो. तो आमकां स्वर्गीच्या राज्यान सासणांच्या सासणांक सूख भोगूंक आमकां व्हरतलो. आनी भाव भयणीनो, जे आमी सदांकाल म्हणटा, आमकां एक दीस मरतकूच स्वर्ग जाय, आमकां स्वर्गार वचोंक जाय, आमकां देवाच्या घरान वचोंक जाय, हें आमकां फाव जावंक जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? आमी देवाचें उतर मानून, देवाचें उतर पाळून, दुसऱ्यांक सांगून, आनी जी आमकां देवाचें उतर सांगतात तांकां आदार दिवन देवाचें राज फुडें सरपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता. आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरवंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.